जाता thought for today speaker sir. Sikkim has given a mandate that all tourist vehicles must carry garbage bags to enter the state. So गोंयांत आमच्यान हें करूं जाता. It gives a positive vibe. Well sir, we are working towards keeping Goa clean. Speaker sir, I think this is the point to consider speaker sir. Speaker sir, आमगेलो जो tourism culture aha is highly adaptable and connected to taxi drivers, to shack owners, small medium hoteliers, water sports, local vendors, असो रिंगता ते. सो हेंक सगळ्या एक सिंगल विंडो सिस्टम करपा जाय स्पीकर सर. दुसरें स्पीकर सर, हे जावन आहाय आमगेले काडीज, हॉटेल टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आहाय, शॅक ओनर्स आहाय, दे आर द हार्ट ऑफ आवर टुरिझम. हे काळीज आमगेले आनी आमगे काळजा जोरी तरी आमी जे ऑक्सिजन सप्लाय जाता तेका जोरी तरी आमी वीक दवरले स्पीकर सर जाल्यार हें आख्खें घोगडेतोलें स्पीकर सर. हें आमकां घोगड्यापा उगोत लागपाना स्पीकर सर. आमी आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांगेलो जो कल्चर आसा स्पीकर सर, बोगोन आय कम फ्रॉम दी कोस्टल बेल्ट, आमगेले हॉटलांक स्टँड आहाय स्पीकर सर. ते हॉटलां स्टँडांकूच आहा ती भाशेनू करूंक जाय स्पीकर सर. हाव दे आर फॉलोइंग, दॅट इज what is the business which we have done speaker sir. And ते business hotel stand आणि hotel ते भाशेन हे taxi promotion continue करपा जाय. Rest the whole of Goa is free for all other aggregators. So हे आम protect करपा जाय, हो दोन दाम protect करपा जाय speaker sir. Speaker sir, as we go ahead, I would like to give a brief on the tourism bill speaker sir. हे tourism billaचेर हे पार्ट आणनाय, but speaker sir गरजेचें TTAG आमकां कोस्टल MLAs आणि सगळे स्टेक होल्डर्सां बराबर घेऊन, कित्याक हे टुरिजमा बिलाचेर भरपूर प्रॉब्लेम्स आहाय, भरपूर इश्यूज आहाय. हांवें सगळे इश्यूजांचे हांवें बरोवन दिलो स्पीकर सर. होम स्टेयाचे क्लॅरिटी ना स्पीकर सर, तेजे करेक्शन जावपा जाय. प्रोमोटर म्हणलो कोण स्पीकर सर? प्रोमोटर म्हणलो एन इंडिविज्युअल who is duly authorized to act on behalf of the owner through a valid power of attorney. आणि होमस्टे डेफिनेशन कितें सांगता स्पीकर सर? होमस्टे म्हणजे घरा ओनर रावपा जावो, सकयल राव या वयर राव, तेच घरा रावपा जावो आनी तेन्ना तुज्यान ते होमस्टे करपा जाता स्पीकर सर. हितू सगळे मिक्स जाल स्पीकर सर. आनी हितू कितें जाता, कोणूय कोणा कडेन प्रोमोटर म्हूण चाय दिता आनी होमस्टे अंदर कॅटेगरी अंदर आपल्याक फ्लॅट दिता, रूम दिता स्पीकर सर. आमकां जेन्युनली बिजनस वाडोवपा जाय स्पीकर सर. मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी कायंड टू स्टार्ट दीज पॉलिसीज, बट हुंय काय आम घुसपोट जालो, कित्याक जो मनीस चोरी करूं सोदिता तो हुंच्यानूच कोता स्पीकर सर. सो आमी आडावपा जाय हे होमस्टेया जे होमस्टे करूं सोदताय तीच कॅटेगरी सारकी आमी प्रोटेक्ट करपा जाय, सो दॅट इट इज नॉट मिसयूज स्पीकर सर. सो let us not misuse the policy speaker sir, and if the policy has not to be misused, आम सगळे स्टेक होल्डरांक बराबर घेऊन आमी सगळ्यांनी उलोवन हे बिलाचे डिस्कशन करपाचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्वदेश दर्शन स्कीम आतां म्हाका सद्दां आमगेलो मायकल बाब उलयल्लो स्पीकर सर. ह्यो स्कीम ह्यो हाडपाक गरजेच्यो. हो कॅपिटल आउटले इन्वेस्टमेंट हाडटो कोण? प्रोजेक्ट कोण दिर म्हूण स्पीकर सर. हांव रेडी आहा स्पीकर सर प्रोजेक्ट कोण दिवपाक. सदां म्हजी फकाण केली, हांव पायलट प्रोजेक्ट मागत म्हूण स्पीकर सर. हांव रेडी आहा टुरिजम मिनिस्टरा बरोबर हांव हेल्प कोता, पूण प्रोजेक्ट हाड बांदाल्यांत हांव दिता प्रोजेक्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुरिजम डिपार्टमेंट चोयल जाल्यार स्पीकर सर आमी इव्हेंट कोण पयशे मोडटाय. रेव्हेन्यू रेसीट जोडपाक कितें केलां स्पीकर सर? वॉट हॅव वी डन इन द लास्ट 5 years टू अर्न रेव्हेन्यू रेसीट्स? हें आमकां सांगचें स्पीकर सर मिनिस्टरान. आनी नेक्स्ट 10 years पयशे येवपाक टुरिजमांतल्यान तूं कितें करतलो हें गोंयांक चोवपा जाय स्पीकर सर. बिकॉज यू हॅव गॉट दॅट कॅपेबिलिटी स्पीकर सर. आमगे मिनिस्टरा कडेन ती कॅपेसिटी आहा आनी तांकां लागून आमकां आनी चड उमेद येता की हो आसतना कॅपेसिटी आसतना कित्याक जायना ही कामां. सो म्हाका सदां गरज पड जाल्यार दिल्ली वचपा जाय, दिल्ली या स्पीकर सर, पूण कॅपिटल आउटले इन्वेस्टमेंट्स जावपा जाय स्पीकर सर. हांव 2-3 प्रोजेक्ट प्रपोज करता. आय एम रेडी टू प्रिपेर वॉट एवर DPR यू वॉन्ट. वन इज केबल स्टे स्पीकर सर from our Orlim village, Dakti village, revenue earning na. So cable stay Orlim som commence करपाचो speaker sir, right up to Mobor orpacho. Mobor is a beautiful intersection of Arabian Sea and River Sal. Noshtyar मुठाय थिंगा speaker sir. एसवानी view हुई मेळना cable stay आचे सन. Drone घेवन तुम चोयल जाल्यार speaker sir, beautiful view. So Orlim तुम cable stay आचे चढलो, ओयल्यानसून गेलो मोबरार तुका दिसती पडलो. तेसोन एल्टनागे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेकाय फायट स्पीकर सर. आनी थिंगसोन मागीर क्रुजागे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाराडे खुरिसा सारको उंच दोंगरार थिंग गेलो. बाराडे हुर्साको पांय पडलो
आनी तूं मागीर देंवोन येयलो स्पीकर सर. आय थिंक दीस इज कॉल्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्पीकर सर. आय वूड वॉन्ट ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर टू प्लीज टेक दिस अप. लेट अस वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. This will bring revenue for Goa. This will bring revenue for our villages of Orlim, Mobor, ते आटीन बेतूल आणि मागीर ते आटीन बाराडे हुस्ताकोर स्पीकर सर. A second is स्पीकर सर, let's do a floating market स्पीकर सर. बँकॉक थायलंड फ्लोटिंग मार्केट आहे. आमगेले हारे बांदार ही पहिले दिगंबर बी जायत पाट सांगता आणि आल्बुकेर टायल्स नोडे वताले बोट घेवन वताले. चचिलूय जायत पाट सांगता स्पीकर सर. सो तेगेले एक विजन आहा, चचिलाले विजन आहा, आमगेले विजन आहा, दोगांगे विजन हे पार्टी मेळोन काम करया स्पीकर सर. सच अ सिनियर ऑपोजीट सायडी रिव्हर्स आला ऑपोजीट सायडी खारेबांदा कडेन दिगंबर कामत श्री दिगंबर कामतागे कॉन्स्टिट्युएन्सी दोगांयची काम करपाक जाय स्पीकर सर. आय वील टेक द इनिशिएटीव टू प्रिपेर द DPR. लेट अस प्रिपेर अ फ्लोटिंग मार्केट. फ्लोटिंग मार्केट करपाक थिंगा काम करया स्पीकर सर. वय वय लँड आहा सगळें आहा. आतां WRD सोन PK पांडे RK पांडेन थिंग सांगलो आहा की रिटेनिंग वॉल बांदून सारकें करपा जाय. सो WRD सोन रिटेनिंग वॉल बांदया स्पीकर सर आनी टुरिजमा अंडर थिंग साफ दवरया आनी लेट अस पुट अप अ फ्लोटिंग मार्केट स्पीकर सर. लेट अस गिव अ डेडलायन. आम आसतना असेंब्लींत लेट अस पुट दिस प्रोजेक्ट स्पीकर सर. And this should be named as River Salkway speaker sir. This is what is I think going to be the vision to earn revenue receipts speaker sir. Speaker sir, Warka Peda Bridge मोडलो आहा. हांवें हेच सेशनान वार्का आनी एक धाकटी फूट ओवर ब्रिज मोठो म्हूण सांगलोलें. हांव सांगोन 2 दिसान ब्रिज मोडली आनी ती व्हॉलीबॉल फेस्टिवल जितान हाडलो म्हूण आमकां ती ब्रिज करूं मेळ्ळी. आतां आनी एक ब्रिज आहा हांवें सांगल्या 2 वरां जालीं स्पीकर सर. माय ओनली रिक्वेस्ट नाव टू ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर, ग्लास ब्रिज करची. लेट इट बी अ टुरिजम ब्रिज. तसली ग्लास ब्रिज तुगेली राजगीर बिहार गुगल केलें जाल्यार ग्लास ब्रिज आहा. ही 40 मिटरां ब्रिज पेडार वार्का म्हणटाय थिंगा. ब्रिज इज गॉन बॅड. सगलो बोर्ड माता लोक बिकॉज इट्स नॉट सेफ. लेट अस प्रपोज दीस ग्लास ब्रिज एट वार्का पेडार. इट विल ब्रिंग इन टुरिस्ट. It will create a revenue for the village of Warka as well as it will come on the tourism spot of the country speaker sir. Speaker sir, 14 entrances are 14 entrances in the Benaulim constituency. 14 accesses to the beach. Selfie points is the craze speaker sir. 14 entrances are 14 selfie points dipa पैसे दिवपा जायना speaker sir. म्हाका ह्या वर्साक ह्या बजेटान कितू पैसे पडले speaker sir. एक म्हाका दिसना स्वदेश दर्शना गरज आहा. एक गोंयच्या दर्शनाचेर पुरो speaker sir. 14 selfie points at 14 locations of my 14 entrances to the beaches of Benaulim constituency speaker sir. Speaker sir, सगळीं उलयलो हांवें चेंजिंग रूम्स जाय, शावर्स जाय एट एवरी बीच, वॉशरूम्स जाय, मागीर डिसेबल फ्रेंडली बीचीस जाय. म्हणजे आम टायल्स कितें घालपा जाय, लादी घालपा जायो ताकी आमच्यांनी एक व्हील चेअर व्हरपा जाता. CCTV कॅमेराज जाय. वाडेर बिचार कितल्यो पात लासोल्यो. कास्यान म्हणटाय तेगे पात लासोली, मिंगेल म्हणटाय तेगे पात लासोली. ते फिशरीज मिनिस्टराक पयशे दिवपा जायना पातीचे इन्शुरन्साची दुसरी गजाल. पूण CCTV कॅमेराचे कोण लाशिल्ली ती पात ती पूण सांबाळपा जावपा जाय. कितू तेम जाल स्पीकर सर. आमी फॉलो अप करीताय. वाय आर दीस CCTV कॅमेराज आर नॉट मेड ऑपरेशनल स्पीकर सर. स्पीकर सर, अ थर्ड एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज फिशींग विलेज स्पीकर सर. केरला तूं पुवार म्हणटाय थिंग गेल जाल्यार फिशींग विलेज इज अर्निंग रेव्हेन्यू स्पीकर सर. आनी आमगे फिशींग विलेजी मोडूंक पावनाय स्पीकर सर. कोलवा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी फिशींग विलेज आहा. हुंपी आहाय पात दोताय थिंगा नेट शिंवताय हारी सुकोवंक घाताय स्पीकर सर. आमगे मेल्टन फिलीप थॉमास असो जायत जावं फिशरमॅन आहाय स्पीकर सर. बाणाल्या आमगे हिप्रिया स्पीकर सर, फ्रँको आहा स्पीकर सर. हे सगळ्या स्पीकर सर हो नुस्त्याचो धंदो करपाक. पूण आमी हे टुरिजम कन्वर्ट कोनाय स्पीकर सर. पुवार जरी तर गेल जाल्यार केरला स्पीकर सर इट इज एन आयडल मॉडल ऑफ रेव्हेन्यू अर्निंग थ्रू अ फिशींग विलेज. तेच भाशेन फ्लोटींग फिशींग विलेजीस आहाय स्पीकर सर. आमकोडे न्हंय आहा, आमकोडे दोयरो आहा, आमगे सगल्यो बोट पणजे चोयल्यो जाल्यार ते सगल्यो दोयरे आहाय. सो फ्लोटींग फिशींग विलेज ऑल्सो इज अ कॉन्सेप्ट स्पीकर सर वे टुरिस्ट कम टू सी. आनी धांजाय फ्लोटींग फिशींग विलेज म्हणली. लिंगशुई इन हायनान प्रोविन्स ऑफ चायना. यू कॅन गुगल एंड यू कॅन सी अमेझिंग कॉन्सेप्ट्स स्पीकर सर. वी शूड अडॉप्ट दिस एंड आय वूड वॉन्ट आवर कोलवा जे आमगे लोंगिनोको जाग आहा तेका फिशींग विलेज म्हणून प्रमोट करपाक. हांवें लायटी कनेक्शना लागून मागील स्पीकर सर डिपार्टमेंटाक हांव मागता आमकां कॉपरेट करया, तांकां लायट दिया. देर इज पावर थेफ्ट हॅपनिंग ओवर देर. टू स्टॉप दीस पावर थेफ्ट गिविंग देम टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अ मस्ट.
NOC मागना काय NOC नासतना हें करया टेम्पररी कनेक्शन. आतां जुलया म्हयन्यात सुंगटां पडपा आहाय, सोलार सुंगटां म्हणटाय ती, ते सोलार सुंगटां आतां पटलीं 18 तारीख सावन दोयरो आतां राफ आहा. सो आजसून ते मार्चा 31 आमकां गरज आसा स्पीकर सर. हें तुवें दिवचें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा क्लियरन्स आहा आमकां, तुवें तुगे NOC गरज ना म्हूण क्लियरन्स दिवचें. सो तेंकां तें टेम्पररी. सो पावर थेफ्टूय बंद जातलें स्पीकर सर, रेव्हेन्यू जनरेशनूय जातलें आनी वी आर सपोर्टींग आवर फिशींग विलेजीस म्हूण ही मेसेजी वयतली स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुरिजम ट्रॅव्हल मार्ट हें एक कॉन्सेप्ट गरजेचें. आमी आतां सगल्यांक भोंवोन धाडटाय. हांवें चोयल्लें आमगेलो कलीग एडवोकेट कालूस म्हणटालो की OSDन 1 कोटी मोडली. वय गरज आहा जाण जावपाक, कित्याक मोडली कितें तें मिनिस्टर आन्सर दितो तेका. पूण आम सगळे कडेन केलो परस वाय नॉट इनवायट एवरीबडी टू आवर डेस्टिनेशन हियर. वाय डोंट वी इनवायट ऑल दी इव्हेंट promoters, country tourism promoters to Goa and give them an access to all our small medium enterprise, small medium hotelers. धाकटी जी हॉटेल आहाय, धाकटे रूम्स घराको आहाय, तांकां आमी एक्सेस दिवपा जाय हेंचे बरें. सो तांकां येवपा हिंगा. वाय डोंट वी डू दिस टुरिजम ट्रॅव्हल मार्ट स्पीकर सर. वी आर विलिंग इन Benaulim to host this travel tourism mart speaker sir. We in Benaulim are ready to host the tourism travel mart if the honorable minister is ready to get a tourism travel mart speaker sir. Speaker sir, tourism departmentan सांगलोलें की beaches clean दवरतलो आनी हे beaches clean दवरपाक ऑलरेडी बीचा क्लीन करपाचो टेंडर चालू आसा स्पीकर सर. हो टेंडर जाता रिन्यू कोत म्हणून खबर ना स्पीकर सर. बीच डेड एंड आहे, डेड एंडाचेर साफ करपाची गरज आहा. बीच डेड एंड म्हणटाय ते कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिंग फर्स्ट टायम आय हॅड ब्रॉट इट इन दीस असेंब्ली स्पीकर सर इन 2022. हांव निवडून येयलो तेन्ना. कित्याक आमगे कोलवा डेड एंड आहा, बाणाल डेड एंड आहा, वाडेर डेड एंड आहा, कावेलोसीम डेड एंड आहा. एवरीवेअर वी हॅव डेड एंड्स अँड देर इज अ डिस्प्यूट हू वील क्लीन. सो आमकां एश्युरन्स दिल्ली की हें जातो म्हूण. आनी एज वॉट आय अंडरस्टँड गायलोलें, पूण तें खूंय पावलो स्पीकर सर. कित्याक जायना? आनी गायल जाल्यार ऑलरेडी न्यू टेंडर आउट जालें जाल्यार दे हॅव टू स्टार्ट. आनी टेंडर आउट जालें ना जाल्यार देखून एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टराक सांगो जाय स्पीकर सर. एन एन एश्युरन्स दॅट एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर वील स्टार्ट क्लिनींग फ्रॉम नाव इररेलेवंट whether the contract is renewed or no. कित्याक आतां 2 वर्सां आमकां जालीं स्पीकर सर. वी आर टॉकिंग अबाउट दीस आनी दीस इज क्रिएटिंग अ बॅड इमेज अबाउट गोवा स्पीकर सर. सो आय थिंक we need to ensure that all our dead end roads are clean speaker sir, and we make sure that cleanliness is the key to our tourism. आमगे जर तर सगल्यो बिच्यो क्लीन आहाय, I think half the battle is done speaker sir. Speaker sir, the last thing is what I want to say is we are talking about lifeguards speaker sir. Lifeguards हांव जेन्ना चोयतालो तेंगे जे equipment आहाय ते equipment design केल्ले म्हाका सदां speaker sir थोडी वर्स पयलीं. There is latest technology speaker sir. I think all these lifeguards needs to get adapted to the latest technology. They should have a radar with them at their life station to understand what is happening. They should have these equipments where now latest technology is to get a life buoy. Life buoy is come with remote control. These life buoys should be given to everybody. They should be trained speaker sir. And immediately if somebody is getting drowned, then immediate. And I म्हणलोलें की let us take a target of 0 deaths by drowning. Whether you go to take a selfie and drown or to जीव दिवपा drown करपाक, 0 deaths suppose. So 0 deaths can be achieved by putting these kind of remote control automated life buoys in place, because immediate it will go towards the survivor, to the victim who is getting drowned speaker sir. Speaker sir, saying on this I would like to go to demand number 20, printing and stationery speaker sir. Speaker sir, printing and stationery चोयल जाल्यार speaker sir आम डे टू डे बेसिसांक व्हडलें अशें गरज पडना. पूण स्पीकर सर डायरीज एक दिताय आमकां डायरी आनी आमकां कॅलेंडर जाय. पूण ते डायरी वर्सा टायमार येनाय. त्यो टायमार येवपा जाता जाल्यार तुमी प्रयत्न करचें, कित्याक ओरोस जानेवारी कॉमेस जाता, ओरोस एप्रिला म्हयन्या कॉमेस जायना. हें सगळें खबर आहा. सो येत्या वर्साच्यो डायऱ्यो ह्या वर्सा डिसेंबरांत दिच्यो. आनी जेन्ना जेन्ना डिपार्टमेंटात चेंजीस जाताय त्यो डायरेक एक एटॅचमेंट कितें करून दिवचो आमकां, बिकॉज अदरवायज द नंबर्स कीप ऑन चेंजींग. Same way telephone directory speaker sir. ते telephone directory is another very important thing. Telephone directory also आमकां जी मेळटा ती आतां म्हाका सदां 23ची आसली telephone directory. 24 आमकां मेळना, काडल्याय जाल्यार खबर ना. सो ह्यो काडपा जायो आनी टायमली आमकां मेळपा जायो स्पीकर सर. स्पीकर सर, providing textbooks
टेक्स्ट बुक्स जोरी तरी आमगेली प्रिंटींग एंड स्टेशनरी ज्यो ज्यो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करता ते टेक्स्ट बुक्सूय टायमार मेळना स्पीकर. आनी समवन शूड बी हेल्ड अकाउंटेबल. पयर एक मराठी बुक म्हूण काडलो आनी तेजे ते मराठी स्पेलिंगूय रॉंग आहलें, ते प्रिंट करून इतुले प्रिंट आवट येयल्ले. हू इज रिस्पॉन्सिबल दॅट ते जावपा जाय स्पीकर सर. समवन हॅज टू बी पॉयंटेड आउट पॉयंट ब्लँक की this is the issue here and this person is responsible. How could that book get circulated speaker sir? That means he फकाण जाली speaker sir. सरकार becomes a joke here. तुम बुक रिलीज केलो आनी सीएमा हातींतल्यान फोटो येयलो आनी फोटो येयलो म्हणटरी हिंगसोन पॉयंट आउट केले स्पीकर सर. दिस इज प्रिंटींग एंड दॅट टू ऑन द फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेजीचे मिस्टेक जात जाल्यार भितर कितल्यो मिस्टेक आसतल्यो तेचोय स्पीकर सर. लास्ट पॉयंट ऑन डिमांड नंबर 82 वॉज स्पीकर सर एप्रिशिएटिंग दी मिनिस्टर. तेणें आपल्यागेले कॉन्स्टिट्युएन्सींत पोरवोरींत लास्ट टायम रोबोटिक्साचे एक कॅम्प केल्लें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी. आनी ताका मागलोलें लास्ट टायम म्हाकाय मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर रे म्हूण. पयशे नाय म्हणपा लागलो स्पीकर सर. हे पाटी सीएमा कडेन मागता स्पीकर सर ताका पयशे दियाय. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेसो कॅम्प जाय. आमगेले न्हू सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेसो कॅम्प दिवपा पयशे दियाय स्पीकर सर. सो हें सांगून आय वूड लायक टू क्लोज ऑन माय डिमांड स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH.